माझ्या मतदारसंघातली अंजुणे हो जो भाग आसा या अंजुना भागात अनेक प्रकारचे मोठमोठे प्रकल्प बांधले गेल्यात आणि हे प्रकल्प मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग म्हणटा त्या धर्तीचेर बांधले गेल्या आणि असे मोठमोठे प्रकल्प आयिल्ल्या कारणान थंयच्या वाठारांत उदकाची ही प्रमुख समस्या भेडसायता. त्याच बरोबर कचऱ्याचो प्रश्न आसा. हे दोन मुख्य प्रश्न जे आसात हे मुख्य प्रश्न मार्गाक लायल्या शिवाय ह्या वाठारांत नवीन आनी प्रकल्पाक परवानगी दिवच्यो न्हू अशें हांवें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मंत्र्या कडेन मागणें घाल्लें आसा आनी तांचे कडेन विनवणी केल्या की अशे जे मोठमोठे प्रकल्प येतात सद्या तरी अशा प्रकल्पांक मान्यता दिवप म्हणजे थंयच्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्क जे आसात त्या हक्कांशी खेळण्या सारकें जाता ते. कित्याक सद्याच्या परिस्थितीन उदकाची इतकी समस्या सादारण एप्रील मे म्हयन्याच्या काळांत आमी पळयलें की थंय उदकाक लागून इतकी मारामार जाली की थंय खंयच्या हॉटेलाच्या ल्हानशा प्रोजेक्टाक सुद्दां जर इंजिनियर कनेक्शन दिवपाक गेलो जाल्यार लोक थंयसर ताका मारपाक वतात. अशा परिस्थितीन थंय उदक खरें म्हणजे लोकांकूच मेळना आनी मोठमोठ्या प्रकल्पांक उदक दिवपाक हे जे इंजिनियर वगैरे वतात त्या वेळार थंयचे नागरीक येतात आनी ताका मारपाक वगैरे वतात. म्हणून अशा परिस्थितीन ह्या लोकांक जर उदकाचो प्रश्न इतको भेडसायता जाल्यार मोठमोठ्या प्रकल्पांक आनी उदक खंयचें मेळटलें. म्हणून म्हजी विनवणी आसा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मंत्र्याक आनी ताचे बरोबर हांवें चर्चाय केल्ली आसा आनी म्हाजी अशी विनंती आहा तांकां आनी ह्या खात्याक की अशा तरेचे मोठे प्रकल्प हाजे फुडें एक 5 वर्सां तरी बंद जावं जाय. त्या नंतर फुडें जर आमी पळयलें फिजिबल आसा उदकाचे कचऱ्याचे हे प्रश्न मार्गी जर लागले जाल्यार फुडें मागीर विचार करूं येता. पयलें म्हणल्यार अंजुणाची जे टोपोग्राफी आहा आनी जे भशेन ती सिनीक ब्युटी आहा दीस इज इक्विवलंट ऑर ऑन सिमिलर लायन्स ऑफ मिकोनोज इन ग्रीस. हाजो अर्थ कितें जाता की एक सारकी पेजाद ब्युटी आहा जाग्याक आनी ती जर बरे भशेन चॅनलायज केली जाल्यार एक टॉप ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून तें डिवेलप करूं येता. हें हांवें खूद पळयलेलें आहा कित्याक हांव सिओनी मतदारसंघान कॅम्पेन करपाक गेल्लो तेन्ना हांवें हें खूद पळयलेलें आसा. अशी बरी म्हणल्यार सौंदर्य आसली आनी एनवायरमेंट असो बरो आशिल्लो जागो हाका बरे भशेन प्लॅन्ड डिवेलपमेंट जावपाची गरज आहा. थंयचो मंत्री आनी थंयचो आमदार जेन्ना म्हणटा की अनप्लॅन्ड डिवेलपमेंट जाता म्हणून म्हाका दिसता तातूंत तथ्य आहा कित्याक यू हॅव इल्लिगल कॉलनीज वीच आर मशरुमींग. देर इज नो गार्बेज मॅनेजमेंट, देर इज नो सिवरेज मॅनेजमेंट. हें जर जालें ना जाल्यार हाता भायर वचूंक शकता आनी जागो इर्रिपेरेबली डॅमेज जावंक शकता. जाग्याची प्रतिमाय इर्रिपेरेबली डॅमेज जावंक शकता. एज अ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर इट इज माय ड्युटी टू सी दॅट प्लॅन्ड डिवेलपमेंट हॅपन्स एवरीवेर, मोस्ट particularly in areas which are of touristic importance. Now Anjuna being at the heart of the touristic development of North Goa, I think if the local representative also calls for planned development then we have to halt in between. Called unplanned development. जागे विकले आनी जागे बांदून दिले ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय ना. पण जेन्ना तूं परमिशन दिता तेन्ना 3-4 वस्तू आयचे दिसान खूब म्हत्वाच्यो आहा. एक म्हणटा तें उदक, एक म्हणटा ती लायट, तिसरें म्हणटा ती बँड विथ ब्रॉडबँड तुका नेटवर्क कितलो चलता हे सगळ्यो वस्तू आनी सिवरेज कनेक्टिविटी ही आसूंक जाय जाल्यारूच तें डिवेलपमेंट ते भशेन करूंक जाय. नाजाल्यार एक गांवाचो जो टॅक्स्चर आहा जें आमी म्हणटात गोंयकारपण गांवांत दिसता
हें वील बी लॉस्ट फॉर एवर आनी अंजुणा असल्या गांवांनी जावंक जायना. आतां खूब स्कोप आहा बरे भशेन प्लॅन करपाक. हो स्कोप जाता तितलो आमी वी हॅव टू ट्राय टू सी दॅट वी युटिलायज दीस अँड वी हार्नेस द पोटेन्शियल ऑफ द प्लेस.